दिवटी जाल्या उपरांत 9:40 आमचो जो कलश स्थापना आसा ती कलश स्थापना जातो. त्याच्या नंतर चांदीचो मंडप आमी अर्पण केला. ताचे उक्तावण जातलें. त्याच्या नंतर आमचो एक भावीक जो धारवाड आसा आनी सुवर्ण मूग तयार केल्लें आसा तें अर्पण केलें गेलें. असो हो संक्षिप्त कार्यक्रम तुमकां आतां सद्या हांव जाहीर करता. पत्रकारांचें जाल्या उपरांत ताजेर आमी सविस्तर चर्चा करूया. ह्या दिसा आमी जवळ जवळ 2,500 ते 3,000 आमचे भावीक जमलेले अशे आसा. देवळाचें सगळें काम जाल्लें आसा. 5 तारखेक त्या कार्यक्रमाचेर उबे चर्चा जाली. 5 तारखेक आमचे सगळे भावीक आमचे बेलकेचे शिमे वयल्यान म्हणजे राखणेच्या देवळे वयल्यान दिंडी पथकान